हांगासर कोणूच पळयना. हांवें आतां कितले टायम रिक्वेस्ट केले, एमएलए केली, एमएलए सांगलें असेंब्लीक काड म्हणून, एमएलएन एसएलएम काडलें, पूण आयज पासून कसलोच आमकां यूज जावना. हो जावन आसा 34 एक्सिडेंट. आनी तुमी पळयलो आसतलो आतां कसो ट्रक वतलो पळय तो रस्तो तिचो सारको टर्न कर्वाचेर आहा आनी हेवी लोड येता. हेवी लोड हांवें सांगलो बंद कर म्हणून येवपाचो हे सायडीन, तो आयज पासून जावना. एमएलएक हांव आनीक पाट रिक्वेस्ट करता, सीएमाकूय रिक्वेस्ट करता हांव बेगीच्यान बेगीन असले हेवी व्हेकल येवपाचे हिंगा बंद करचे म्हणून. आनी लोकांचे जीव हिंगसर इतले गेले ते परमाणे 34 एक्सिडेंट हांव आनीक पाट गोवोरमेंटान मागता सीएमा कडेन बेगीनच्या बेगीन असले हेवी व्हेकल येवपाचे बंद करचे. आनी वयर एक गेट घालची थिंगसर सो ते प्रोहिबीट जावपाक ट्रक तिका येवपाचे व्हडले जावं बसीन बसून. कित्याक लोक हिंगासर मरोन लास्ट आनीक पाट रिक्वेस्ट 34 एक्सिडेंट हांव हायलायट करूंक सोदता. परतून मिडियाक हांव सांगता मातशें हायलायट करचें. 34 एक्सिडेंट जालोलो आहा हिंगसर हो. तितूंतले 3 पेशंट्स सारके वयर गेल्ले आहा मरोन. आनी लोकांचे फॅमिलीक इतले दूख जाल्ले आहा, ऑन द स्पॉट लोक मरता हिंगसर. मातशें हांव सीएम आतां आनीक पाट रिक्वेस्ट मागता एमएलएकूय मातशें बेगीन हें पोवचें मातशें ह्या मॅटराचेर.